25 नोव्हेंबराक जाल्ल्या कॅबिनेट ब्रिफिंगा वेळार कला आणि संस्कृती खात्याच्या खर्चाचो हो विषय आयलो। सरकारान 7व्या वेतन आयोगाचे वजे पेलवना म्हणून वायफळ खर्चाक कातर मारपाचे थारायला। उदाहरण दितना मुख्यमंत्र्यान आर्ट अँड कल्चराचो कारभार वयर काढलो तो असो। आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाचे पर कॅपिटा एक्सपेंडिचर जो आहा ते तुम्ही रिव्ह्यू करतले। इवन आर्ट अँड कल्चराची जी नाटकां दिवपाची नाटकां जातात पर कॅपिटा पयर जी आमच्या आमदारान जी 2-3 राती जागरणां केली विष्णू बाबान तेन्ना कितें अर्दें काव्य होत्र ताचेर खर्च कितलो जाणां इट इज एक्सिडींग क्रोर। ताचेर आमी सरळ कला आणि संस्कृती मंत्री मांद्रेकाराक गाठलो। नाटकाच्या नावान कितें नाटकां जालें तें आपल्याक खबर आहा अशें तेणी स्टेटमेंट केलें तुमच्या वतीन ह्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां मुख्यमंत्र्याकूच दिवपाक जालें बरें ना। तुमचे खातें तुमचें आनी तेणी तशें कशें आसा म्हाज्या खात्यान हांव योग्य पद्दतीन चलोवपाचे प्रयत्न करतां आनी जे गोंयचे कलाकार ह्या कलाकारांक न्याय दिवपाचो हांव प्रयत्न करतां। डायरेक्टराक विचारूंक शकता कित्याक सगळ्यो गोश्टी आहा मंत्री हांवें सगळ्या करियर डिपार्टमेंट आहा पळय हे 50% पेक्षा जास्त जी कामां आहा जास्त गोश्टी आहा पळय ह्या डिपार्टमेंटाचे संचालक आहा हे लोक आहा सेक्रेटरी आसता हे लोक पळयता। शेवटी मंत्री जावन आपणाक जाय अशें सगळ्यो कश्यो गोश्टी कळनात। युवा सृजन पुरस्कार आहा बरोबर आहा युवा सृजन आसात स्टेट अवॉर्ड आसात की कला गौरव आसात आणि कला अकादमीची अगट नाट्य स्पर्धा आणि अगट तियात्र स्पर्धा आहा ह्यो स्पर्धांक ज्या पद्दतीची ज्यो रक्कमो ज्या पद्दतीची जे प्रायज आसली पळय न्हू ती म्हाका दिसता ती हें जाल्ली जे हार्डली 20,000 आणि 20,000 जे पयले बक्षीस बी दिताले खरेंच एक फाटली 10-15 वर्सां हो जर रेट जर 20,000 आणि 15,000चेर उरलो जाल्यार ज्या पद्दतीन नाटकाचें पार्टिसिपेशन तियात्राचें पार्टिसिपेशन जावंक हें जायना म्हणून आमी खंत व्यक्त करतात। खंत आमी कित्याक व्यक्त करतात खंत व्यक्त करपाचें काळा प्रमाणे ताका जें मानधन आहा हें वाडून दिवपाची आमची जबाबदारी आहा आनी आमी जर तें मानधन वाडोवन दितना तेच 20,000 घेवन जर बसत जाल्यार कितें फायदो जातलो। आतां खर्चूच पळय तर स्टेज पळप साउंड सिस्टम पळप किंवा तितून लागणारो तांकां एक मास्टर आसता आर्टिस्ट आसता हें आसता म्हणजे खर्च इतके आहा की ते सांगपाचें म्हळ्यार आमी 1 लाख आतां दिता पयलो प्रायज ह्या 1 लाखान सुद्दां कांय जायना ते सुद्दां कमी पडटा कारण इतके ते मेहनत हे करता कश्ट घेता सगळ्या गोष्टी। कला ही अशी आसता की ह्या कलेच्या माध्यमांतून ह्या हितून कितके पयशे कमोवंक शकता। कला ही तशी आसता कलाचेर सरकार कितके मोडटा हेका म्हत्व ना तो कलाकार कितके कमयता तो कितके जोडटा हेका म्हत्व आहा। आपल्या कला संस्कृती खात्याचो आणि मुख्यमंत्र्याचो अर्थ खात्याचो सेक्रेटरी एकूच तशें कितें आसल्यार सेक्रेटरीकूय खबर आसपाचें म्हूण मांद्रेकार सांगता। मुख्यमंत्र्या कडच्यान तो क्लॅरिफिकेशनूय मागता। सीएम तुमचे कडेन कांयच उलयना डायरेक्ट प्रेसा कडेन स्टेटमेंट सीएम ताका ताका कितें दिसता हो तेचो प्रश्न तुमचे कडेन कितें उलयलें उलोवपाचो प्रश्न ते ना उलोवपाचो प्रश्न येवंक ना। आमी तूं जें कितें सांगता पळय अशा पद्दतीचो जर तेणें स्टेटमेंट केला जाल्यार तो तेचो प्रश्न तेणें ते क्लियर करपाच्यो ह्यो गोश्टी आहा त्यो करूं नाका। एज आपल्या राज्याचो चीफ मिनिस्टर तेणें ह्या सगळ्या गोश्टीचेर बंधन घालूंक जाय ते घालपाची गरज आहा। तेका कोण एज अ फायनान्स मिनिस्टर तो कितेंय करूंक शकता कोण स्टॉप करूंक शकता तेका ह्यो गोश्टी आहा त्यो तेच्यान कितेंय करूं येता न्हू। आनी योगायोगान म्हाका दिसता सीएम कित्याक उलयता हांव नकळो आमच्या राज्याचो जो फायनान्स सेक्रेटरी आहा तोच आर्ट अँड कल्चर सेक्रेटरी आहा जाल्यार फायनान्स सेक्रेटरी एज अ आर्ट अँड कल्चर सेक्रेटरी जर आहा जाल्यार तेकाय खबर आहा बाबा हेतून हें डिपार्टमेंट आहा ह्या डिपार्टमेंटान एक खंय तरी गैरकारभार किंवा खंयच्या हेका चड पयशे खर्च जाता तर ते सेक्रेटरीच्या निदर्शनान म्हाका दिसना की ह्या हितून पयशाची खंयच एक ज्या पद्दतीन भरमसाट सीएम अशें म्हणटा पळय म्हाका कळना जाल्यार म्हाका दिसता तेणें स्पेसिफीक गोश्टी आहा त्यो क्लियर करच्यो की खंय हें जाता खंय वाट लागता खंय हें जाता हें दाखोवंक जाय।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.